गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. आज तुमच्या मुखार खूप दिसांनी लाईव्ह आयिल्लो आसा आणि तेही बीन गुड न्यूज घेऊन तुमच्या मुखार आयिल्लो आसा लाईव्ह. तुम्ही आज सकाळी आमचे प्रेस कॉन्फरन्स पळयलात आसतले आणि प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही घेतिल्ले की एक बीजेपीचो लीडर MP आणि तो कॅबिनेट मिनिस्टरूय आसा, मध्य प्रदेशाचो कॅबिनेट मिनिस्टरूय आसा, विजय शाह म्हणून. आणि ह्या विजय शाहन जो स्टेटमेंट केल्लो, जो स्पीच दिल्ली आणि ते स्पीच कितें दिल्ली ताणें परत एकदा रिमाइंड करता तुमकां सगळ्या मुखार. ह्या बीजेपीच्या लिडरान एक स्पीच दिल्ली आणि ती स्पीचान कितें म्हणटा तो, आपल्या मोदीन खंय ज्या भाशेन थंयसर पहलगाम अटॅक जालो त्या पहलगाम अटॅकाचो राग काडपाक लागून त्या टेररिस्टाच्याच कम्युनिटीच्या सिस्टरीक हांगासर अपॉइंट केले आणि तांकांच वचून थंयसर तांकां मारपाक लायले. म्हणजे इनडायरेक्टली ही इज रेफरिंग टू कॉर्नल सोफिया कुरेशी. आता हिका रिफर करून तो दाखयता की त्यांच्याच कम्युनिटीचे मनशाक घेऊन तांकां त्यांच्याच सिस्टरीक ताका धाडून थंयसर तांकां हल्ला करपाक लागलो. इट इज अ शेमफूल एक्ट. इट इज अ शेमफूल एक्ट जेन्ना ही गजाल जी जाता, मिलिटरींक तुझा तुम्ही सोडिना, जे देशाची सेवा करता सगळे सॅक्रिफायस करून तुमचे बीजेपीचो अजेंडा जो आहा पळय आयज ओपन जाता, एक्सपोज जाता. ज्या भाशेन विक्रम मिश्रा वो स्पोक्सपर्सन आशिल्लो त्या टायमाचेर, जे कितें घडटालें ते सांगताले, त्या भाशेन ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्साक स्पश्ट केल्लें की हांगासर टेररिस्ट जे आहा पळय ते आमचे भितर कम्युनल हिंदू मुस्लिम करूंक सोदता म्हणून, डिव्हिजन करूंक सोदता म्हणून ते हितून तेणी सांगले आणि आमी ते करूंक दिवचो ना आनी दिले ना अशें तेणी एक स्पीच दिल्ली. ताच्या नंतर ताका कंप्लिटली बॅकलेस जाले. खुबशे बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी तांचेर अटॅक केले थंयसर आणि एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ताची प्रोफायल बंद करची पडली, ताचे चेडवाचेर सुद्धा गेले. आता ते जाल्या उपरांत आयज MP जो आहा पळय कॅबिनेट मिनिस्टर तांचो बीजेपीचो म्हणटा की ती टेररिस्टांची भयण म्हणून. कोण? सोफिया कुरेशी. यांचे तकलेन कितें आहा ते म्हाका खबर ना, हांचे तकलेन कितें आहा ते म्हाका खबर ना. पण एक गजाल हायकोर्टान जी FIR रजिस्टर करपाक लायली पळय, आय सॅल्यूट, आणि ही गुड न्यूज आशिल्ली. आय सॅल्यूट दी हायकोर्ट डायरेक्शन्स टू रजिस्टर एन FIR अगेन्स्ट विजय शाह. आज तुम्ही सगळ्याकडे पेरगांव घालूंक भोंवता पळय, सिंदूर विक्ट्री जिखले म्हणून थंयसर कोण झगडपाक गेल्ले रे? गोवा गव्हर्नमेंटाक आनी प्रमोद सावंताक हांव विचारता, तुम्ही सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन जे फुटींगपणाचो संसार चलिल्लो आहा पळय, जे भाशेन बीजेपी गॅर घेवन चेड्डी गँग गेल्ले, ते भाशेन तुमची चेड्डी गँग आणि दाणो घेवन चेड्डी गँग झगडपाक गेल्ले बॉर्डरीचेर, ज्या भाशेन तुम्ही चेड्डी गँग घेवन भोंवता पळय सध्या प्रेझेंटली आणि आपलो क्रेडीट घेवंक सोदता पळय थंयसर. अरे तुमच्या मोदी जो आहा पळय क्रेडीट घेतलो कसो रे? तर जे वॉर म्हणटाले पळय थंयसर सीज फायर केले कोणी रे? डोनाल्ड ट्रम्प. विश्वगुरू कोण जालो? विश्वगुरू जालो डोनाल्ड ट्रम्प. ताणे सीज फायर करून स्टॉप केले जाल्यार असो तो म्हणटा आणि तुमचो मोदी 2 दीस गायब. पूण इलेक्शन कॅम्पेनाक लागून तो सारको बिहाराच्या फ्रंट हेजेर वयता थंयसर आणि आता स्टार्ट तेजे फोटोशूट करपाक आर्मी ऑफिसरांक घेवन थंयसर फोटोशूट करपाक लागून. कास्तीक कोणी काडले, ट्रास कोणी केले, मिलिटरीन काडले, तांचेरूच तुम्ही आयज क्वेश्चन करपाक लागले जाल्यार तुमकां लायकी ना. तुम्ही जे भोंवता पळय सध्या प्रेझेंटली कॉन्स्टिट्युन्सीन लोकांक घेवन, जर त्या लोकांक सांगा की मिलिटरीचे अगेन्स्ट तुमच्या आमदारान, तुमच्या एका मध्य प्रदेशाच्या मिनिस्टर, कॅबिनेट मिनिस्टरान ट्रायबल पोर्टफोलिओ सांबाळटा तो, त्या मनशान एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हो स्टेटमेंट केला, मिलिटरीचेर क्वेश्चन केला, ते टेररिस्ट म्हणून. खरे टेररिस्ट म्हणजे चेड्डी गँग मरे. खरे टेररिस्ट गोंयान न्हू, फुल भारतान खरे टेररिस्ट म्हणटा ते चेड्डी गँग. आता चेड्डी गँग म्हणटा तुमकां खबर आसतले, हे टेरर एक्टिव्हिटी क्रिएट करता. आणि आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आमच्या मिलिटरीन सिस्टमॅटिकली जे हँडल केले, हिंदू मुस्लिम करपाचो प्रयत्न करपा लागून प्रोपोगंडा केलो, ती गोदी मिडिया आयली, गोदी मिडियान बरो प्रोपोगंडा केलो, तेंच्यांनी फेक न्यूज दाखयली. लास्टाक मागीर मिलिटरी कडल्यान मिलिटरीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगचे पडले, तेंच्यांनी नांवां घेवंक ना जाय, प्रेस कॉन्फरन्स की फेक न्यूज वयता थंयसर आणि फॅक्ट्स आहा ती दाखयले थंयसर. तुम्ही जे अक्षरशः एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार देशद्रोही आहा पळय ते गोदी मिडिया आहा. आणि ताच्या नंतर हे बीजेपीचे लिडर जे आहा पळय ते देशद्रोही आहा, ते आयज क्वेश्चन करता मिलिटरींक. अरे तुमची चेड्डी गँग आहा पळय, तुमची चेड्डी तरी धरपाक जातली रे? मिलिटरीच्या बद्दल उलयता, ते क्वेश्चन करता. तेजे आय एम प्राऊड ऑफ सोफिया कुरेशी. आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार अभिमान दिसता. आणि तुम्ही आयज पळय लक्षांत दर, मिलिटरी ऑफिसर जेन्ना जाता पळय तेन्ना ताका हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव हे धर्म लागना, ताजी फक्त देशभक्ती लागता थंयसर. ते आपले सॅक्रिफायस केल्ले आसा देशा खातीर. आणि तुम्ही थंयसरूय डिव्हिजन घालपाक लागून तकलेन सुटला का कितें रे? पण तुमकां तकलेन सुटना, तुमकां देऊत एक्सपोज करता प्रत्येक फावटी. आज तुम्ही गांवांनी जेन्ना मिटिंग्यो घेतल्यो पळय आणि सिंदूर म्हणून विक्ट्री जिखले म्हणून सांगता, कोण गेल्ले तर थंयसर? तुमगेल्यो बायलो गेल्ल्यो?
तुमच्यो मिनिस्टरांच्यो बायलो गेल्ल्यो काय कोण गेल्ले थंयसर? ते आर्मी ऑफिसर गेल्ले मरे. मागीर तुमी एकल्यानूय कंडेम कित्याक करून ना रे? जे कितें स्टेटमेंट तेंच्यांनी म्हणला तो सगळ्याक व्हायरल जाला मरे थंयसर. हरशीं तुमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाताले. मिलिटरीक आयज इन्सल्ट करता, कॅटेगरायली इन्सल्ट करता, तेन्ना तुमकां मातूय दुखना? हिंदू मुस्लीम करपाक सोदताले, जावंक ना. केन्ना करूंक रावला बिहार इलेक्शनाक आनीक परते? केन्ना जावचो ना. इंडियेन हिंदू मुस्लीम जे तुम्ही करूंक चित्ता पळय, लोकांक सगळ्यांक कळ्ळें तुमची आपली पोळी बाजूंक सोदता म्हणून. आनी हिंदू मुस्लीम कशेंच झगडोंक शकना. हिंदू मुस्लीम करपाक गेल्ले टेररिस्ट. जे टेररिस्ट अजून पर्यंत मेळूंक ना. ह्या सरकाराक जे लोकांनी खून करून, जे लोकांनी मर्डर करून गेल्ले, हे चलोन आयिल्ले म्हणटा मरे. खुबशे कितें म्हणटा चलोन आयले, ते अजून पर्यंत खंय आहा? इंडियेन आहा का भायर गेले? अजून पर्यंत तांकां धरून हाडून ना. केन्ना धरून हाडटले? हो क्वेश्चन केल्यार आमी देशद्रोही? आमी फक्त एकूच क्वेश्चन विचारता की सिंपल गजाल सांग, सीज फायर करपाक लायले कोणी? डोनाल्ड ट्रम्पान. जाल्यार मोदीन कितें केलें? तो विक्ट्री सेलिब्रेट करपाचें काम तुम्ही कितें लागू करता? तुमचोच MP आहा पळय तो म्हणटा की ती टेररिस्टची भयण म्हणून मरे. आर्मी ऑफिसर जे आहा पळय ते लढपाक गेल्ले पळय, जाणी 9 जाग्याचेर स्फोट करून तांचे टेररिस्ट हब आहा पळय ते बॉम्ब स्फोटान काबार केले, क्लियर केले. त्यात एका तुम्ही क्वेश्चन करता? तुमकां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार तुम्ही टोटली एक्सपोज जाल्ले आहा. बीजेपी सरकार हो कंप्लीट एक्सपोज जाल्लो आहा. तांकां आनी कांय उरलें ना. आनी आतां गांवांनी वचून तुम्ही ते झंडा घेवन भोंवता पळय, कोणाक लागून? मोदी गेल्लो गेर घेवन? मोदी लिपोवन रावल्लो तुमकां गेलो? मोदी खंय आयल्लो? मोदी 2 दीस जाले तुमचो खंय आयल्लो? प्रायम मिनिस्टर मोदी आयल्लो? कोण ना. तूं म्हाका एक सांग, इन्सिडेंट जाल्या उपरांत कितले 28 वरां काय 48 आवर्स त्यांनी शब्द काडून ना मरे थंयसर. पूण बिहाराची मिटिंगेक गेलो, जी ऑपोजिशन पार्टीची मीट आशिल्ली, त्याच्या पयलीं डिसिजन कितें घेवपाक तेन्ना गायब कित्याक आशिल्लो? लक्षात घ्या, सगळ्यांक खबर आहा. 56 इंच का छाती म्हणटा पळय थंयसर, 56 इंच का छाती सोडून दी, छातीत ना सध्या प्रेझेंटली. आनी आयज दिसान दीस तुम्ही एक्सपोज जाता. आयज वालोर ते हायकोर्ट जजमेंट, हायकोर्टाक ज्यांनी FIR रजिस्टर कर म्हणून सांगले. आता तेही रॉंग. सांगा उलय. आमचे केसी रजिस्टर जाता मरे बरे बेगीन फास्ट आणि आता केस रजिस्टर करपाक जाय नाशिल्ली. विलिंगली करू ना तुम्ही. हायकोर्टान जजमेंट दिला तुमकां. म्हळ्यार तुम्ही असले मिनिस्टर जे आहा पळय तुमच्या पॉलिटिकल पार्टीन आहा, तुमकां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार रायटूच ना. तुमकां रायटूच ना हांगासर गांवांनी वचून थंयसर रॅली काडपाची रायटूच ना तुमकां. जे मनीस आर्मी ऑफिसराक आमचे क्रिटिसिजम दिता, जे मनीस आर्मी ऑफिसराक म्हणटा की टेररिस्ट आहा पळय तेंच्यो भयणी म्हणपाक लागले ही सोफिया कुरेशी आनी तांकां कंपॅरिझन करता, जाल्यार तुमकां लायकूच ना एक्चुअली पळोवपाक. तुम्ही देशद्रोही. तुम्ही या देशाचे देशद्रोही. तुम्ही एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार चेड्डी गँग आहा पळय तुमचे, हे टेरर एक्टिव्हिटी काडटा मुद्दम. कित्याक तुमकां परत हिंदू मुस्लीम करून परत त्या कार्डाचेर इलेक्शनाक वोट घेवपाक जाय. बिहार इलेक्शन पळया तरी, बिहार इलेक्शन तुम्ही कशें जिखता ते असलो प्रोपोगंडा करून त्या सत्यपाल मलिकान तुमकां सांगिल्लें. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आमकां सांगतालो तो, परत सांगतालो कुछ नहीं करेगा ये डरपोक है, मोदी जी डरपोक है म्हणून. तेच जालें मरे एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. तेच जाले. आणि आयज तुम्ही जे मिलिटरी आणि आमचे सोल्जर्सांचो क्रेडिट घेवपाक लागून तुम्ही बॅनरां घेऊन त्याचो फोटो घालून थंय भोंवता. तुम्ही लढपाक गेल्ले, तुम्ही लढपाक वचना ना. आणि तुमकां सगळे पॉलिटिकल पार्टीनी सपोर्ट दिल्लो, कोणीच अपोज करूं ना. पण तुमकां जाय आशिल्ले ते जावंक ना. तुमकां कितें जाय आशिल्ले? जे तुमचे MP आशिल्ले, एमपीन आतां स्टेटमेंट केला पळय हिंदू मुस्लिमाचे बद्दल करूंक सोदता पळय थंयसर, इतली हेट्रेट रे, इतली हेट्रेट तयार करूंक सोदता. आनी असो सॉरी मागता मरे तूं म्हणच्या पयलीं कळना? आता सॉरी मागपाक सोदता थंयसर. म्हळ्यार आज म्हाका दिसता हे बीजेपी सरकार जे आहा पळय, हे प्रत्येक इन्सिडंट आहा पळय, कोणाचें मरण जावं, कोणाक मारूं, टेररिस्ट एक्टिव्हिटी जावं, जाल्यार कितले बॉम्ब ब्लास्ट जावं, सगळे व्हरोन ते पॉलिटिकल पोळी भाजपाचो प्रयत्न करता. सगळे गुटलोन ते पॉलिटिकल पोळये कडेन पावता. बिहार इलेक्शन लागीं पावले आहा. आमचे आता क्वेश्चन विचारता ते तुम्ही केन्ना सांगत ना. इलेक्शना पयलीं ते अटॅक कित्याक लागून जाता? पुलवामा अटॅकूय इलेक्शना पयलीं जाल्लो. आनी मागीर तुवें ते कॅम्पेनिंगा पुलवामा अटॅकाची तुवें कॅम्पेनिंग केल्ली. मागीर आतां पहलगाम आहा तो बिहार इलेक्शनाच्या पयलींच जाल्ले. कित्याक लागून हें जाता? कशें कनेक्शन हे टेररिस्टाचे आनी हे एक्टिव्हिटी आनी तुमचे इलेक्शनाचे कनेक्शन कशें आहा? हे सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. सगळे लोक रावला अंडरस्टँड करपाक. बाबा हे अशे एक्टिव्हिटी जाता, इलेक्शन पावले काय न्हू थंयसर टेरर एक्टिव्हिटी, हे कळपाक जाय आमकां. सांगा आमकां कितें कसलो प्रोपोगंडा तो. आनी मागीर तुमी तेच प्रमोशन करपाक लागता. सिंदूर जे आहा पळय, सिंदूर मिशन आहा पळय, हे तुमच्या शेळे वचत ना. आनी तुमी आयज प्रूव्ह करून दाखयलें
जी सिंदुराची लिडरशिप दोन जाणां बायलां आशिल्ली, दोन जण ऑफिसर बायलां ऑफिसर आशिल्ली, व्योमिका सिंग आणि आमी कर्नल सोफिया कुरेशी या दोगांनी आमचे विक्टरी मेळोवन दिल्ली आहा. थंयसर वचून ते पाकिस्तानात वचून 9 जाग्याचेर तेंच्यांनी बॉम्ब ब्लास्ट केल्ले आसा. सो हांच्यांनी केल्ले आहा आनी तुमी हेंका म्हणटा की आमी मोदीन सांगलेले ते भाशेन खंय हेंच्यांनी केले खंय की त्यांच्याच भयणीक यूज करून त्यांच्याच भावांक मारले. ते टेररिस्ट आहा पळय ते भाव, ते टेररिस्ट यांचे भाव ते म्हणजे तुम्ही कितें सांगूंक सोदता? लायकी आहा रे तुमची चेड्डी गँगांची? तुमगेली चेड्डी देंवता मार ती पळया मरे. आनी तुमी बॉर्डरीचेर झगडटले चेड्डी गँग? तुमचे कंट्रिब्युशन कितें आहा रे हांगासर देशा खातीर? इंडिपेंडन्साक लागून तुमचे कंट्रिब्युशन कितें आहा रे चेड्डी गँगांचे? तुमचे कांयच ना कंट्रिब्युशन. देर इज अ सॅक्रिफायस. आयज वालोर म्हणटा हांव कितें इंदिरा गांधीक वालोर म्हणटा, तिचे दाखोवन दिली, बायन मनशान दाखोवन दिली थंयसर त्या टायमाचेर डिसिजन घेवन. आनी आयज पोके फार जाता थंयसर. पोके फार कित्याक लागून जाता? थंयसर क्लियर कट सांगलें मरे ताणें डोनाल्ड ट्रम्पान, तुझी ट्रेड हा पळय तिजो त्यांचो बिझनेसाचेर उलयलो तेणे. हांवें आपणी म्हणपालो दोगांय कंट्री कडेन उलयलें आनी आपणी दोगां कंट्री कडेन उलोवन ओपिनियन दिलें आनी तांकां कंट्रोल केलो. बिझनेसाच्या ट्रेडाचे बद्दल धमकी दिवन म्हणून सांगलें. मागीर तुमचे खंय गेले 56 इंच छाती? पोके फार चेड्डी गँग? हे चेड्डी गँग कितें? चेड्डी गँग कांय करपाक शकना. हे चेड्डी गँग फक्त मरे कम्युनल हेट्रेड तयार करपाक लागून शकता आनी ही हेट्रेड एक्सेप्टेबल जावचो ना. आयज वालोर ते हायकोर्ट डिसिजनाक FIR रजिस्टर करपाक लायली. जे काम बीजेपी सरकारान आपल्या मनांतल्यान आसून ताका टर्मिनेट करपाक जाय आशिल्लो, ताका भायर काडपाक जाय आशिल्लो. देश फक्त देश पयलो म्हणून सांगपाक. देश पयलो केन्ना जावपाक शकता? मिलिटरी आसपाक जाय, मिलिटरीचे सेफगार्ड आसपाक जाय. पण तुम्ही मिलिटरीक मानिना. तुम्ही मिलिटरीक मानिना जाले, तुम्ही आमच्या सोल्जराक मानिना जाले, तुम्ही सोल्जराक रिस्पेक्ट दिना जाले. आणि आज तुम्ही क्रेडिट घेवपाक लागून गांवांनी भोंवता. तुमकां गांवांनी लोक विचारपाक जाय, गांवांनी लोकांनी, आनी ती बायलां येता पळय तेंच्या वांगडा भोंवपाक बावटो घेवन. बाबा न्हू तुमकां विचारूंक सोदता, कोण झगडपाक गेल्लो? मोदी गेल्लो? प्रमोद गेल्लो झगडपाक? बॉर्डरीचेर प्रमोद गेल्लो काय मोदी गेल्लो झगडपाक? कोण वचना जाल्यार तुम्ही वयल्यान तुम्ही जे झगडपाक गेल्ले पळय बॉर्डरीचेर त्या बायलांक तुम्ही म्हणटा तुम्ही तेंची टेररिस्टाची भयणी म्हणून. टेररिस्टाची भयणी म्हणटा तुमचे बीजेपी. म्हळ्यार हेतून कळून येता की तुमकां जे कितें जाय आशिल्लें पळय तोंडार आशिल्ले वोटार येता म्हणटा पळय ते सारखें. तुमकां जे तोंडार आसलेले पळय वोटार हाडपाक जाय आसले पळय ते झाले ना. हिंदू क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम करपाक सोदताले पळय थंयसर जे टार्गेट आशिल्लो कोणाचो तांच्यांनी एकूच तेंच्यांनी अटॅक केलो ते केलो. पूण ते क्वेश्चन विचारलेले पळय तांच्यांनी हिंदू पुचके मारा म्हणून हे सगळे प्रोपोगंडा हिंदू वर्सीस मुस्लीम ते टेररिस्ट करूंक सोदताले. जे विक्रम मिश्रा हो जो आसा पळय स्पोक्स पर्सन ऑफ मिलिटरी तेणी सुद्धा ही गजाली सांगलेले आसले आनी ताज्या नंतर ताजेर अटॅक जाल्ले. तुमकां एक्चुअली जाय तशें जावंक ना रे. पण हें जाय तशें जावचोय ना. लक्षात घे, सगळे पान परतोपाक स्टार्ट जाल्ले आहा तुमचे सगळ्यो गुळयो तुमचेर येवपाक लागलेले आहा. तुम्ही एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांचो सॅक्रिफायस आहा पळय ते इव्हेंट मॅनेजमेंट केल्लो आहा आनी आयज सगळो इव्हेंट मॅनेजमेंट आहा पळय तो सगळ्या लोकां मदीं येवपाक लागलेलो आसा. सो सगळ्या लोकांक जनतेक आनी हांव हायकोर्टाक धन्यवाद म्हणटा की असल्या मनशाक एक्चुअली FIR करून हांकां भितर घालपाक जाय. हांकां दवरपाक सुद्धा उपकारना. हे लायकीचेच ना. हे जे MPs आहा पळय हे ते कॅबिनेट मिनिस्टर आसा पळय बीजेपी सरकाराचे यांची लायकी ना. हांकां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार भितर उडोवपाक जाय आनी सगळे काँग्रेस पॉलिटिकल पार्टीक आम आदमी पार्टी तुम्ही सगळ्यांनी हेजेर निशेध करपाक जाय आशिल्लो, प्रोटेस्ट करपाक जाय आशिल्लो. विच हॅज नॉट बीन हॅपन. प्रोटेस्ट करपाक जाय आशिल्लो की ह्या मनशाक हांगासर दवरपाकूच जायना म्हणून, कित्याक हेजी लायकी ना हांगासर. आनी अशें जर बीजेपी MP आहा हे टेरर मरे. Why should not I call when they are blaming, when they are putting allegations आणि जे आमचे जे मिलिटरीचेर अशें उलयता आमी हांकां टेररिस्ट म्हणपाचे मरे. खरे टेररिस्ट म्हणटा ते हेंचे पॉलिटिकल पार्टीन आहा. दे आर द मोर हे टेररिस्ट कशे वागता? जे नेशनाचे जे मिलिटरीचे बद्दल आमचे उलयता, जे आमचे सोल्जरांचे बद्दल अशें उलयता थंयसर तेंची कनेक्शन आहा म्हणटा हे मेन हांकां पयलीं भितर घालपाक जाय. सो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच सगळी युनिटी, देशभराची युनिटी, गोंयभराची युनिटी आमी तशी दवरया. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे आमी एकठांय. फक्त एकठांय ना ते कोण सांग पळया? हे बीजेपी वाले हा पळय हांकां परत 2027 घरा बसोवपाक जाय. ना जाल्यार अशेंच चालूच उरतले.